म्हादय प्रवास समिती 4 जुलया सावन म्हादय न्हंयची पळोवणी करतले। 7 जुलयाक ही समिती कळसा बंडुरा सयत कर्नाटकातल्या हायड्रो प्रकल्पाकूय भेट दितले अशी माहिती उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी कांय दिसा आदीं दिल्ली। पूण कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हांच्यांनी शेनवारा दिसा दिल्लीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींची भेट घेतली। ह्या विशींची माहिती ट्वीट करीत तांणी कळसा बंडुरा प्रकल्पा खातीर पर्यावरणीय परवाने संदर्भातले निवेदन पत्र सादर केल्ल्याचे सांगले। कर्नाटकातल्या कित्तूर भागातल्या लोकांची उदकाची समस्या सोडोवपा खातीरचो हो कर्नाटक सरकाराचो यत्न आशिल्ल्याचे सिद्धरामय्याचे म्हणणे। 29 जून म्हटल्यार काल कर्नाटकाचे सीएम सिद्धरामय्या आणि त्यांच्या वांगडी नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन त्यांना एक मेमोरंडम सादर केला। ह्या मेमोरंडमान त्यांनी नरेंद्र मोदी यांच्याकडे आता जे फुडले बजेट आसतले लोकसभेचे त्या बजेटान कर्नाटक गव्हर्नमेंटाक जवळपास 3000 करोड रुपया ग्रांट दिवची म्हणून मागणी केल्या। आता ही ग्रांट कित्याक तर त्यांचे काय कर्नाटकान 7 डिस्ट्रिक्ट जे आसा त्या 7 डिस्ट्रिक्टान काय प्रोजेक्ट येवपाचे आसा। हे प्रोजेक्टा खातीर त्यांनी ही 3000 रुपयांची ग्रांट दिवची गव्हर्नमेंटाक अशी तेणेन मागणी केल्या। आता हे 7 प्रोजेक्टा भितून काय प्रोजेक्टांची नांवां आमच्याकडे आसा ती तुमकां सांगता। मेघदातू डॅम प्रोजेक्ट, बंडारा अप्पर बँक डॅम प्रोजेक्ट, तशेंच कळसा बंडुरा ड्रिंकींग वॉटर प्रोजेक्ट हो त्यांनी महत्वाचो प्रोजेक्ट हेतून इन्क्लूड केला। आता ह्या मिटिंगेन जेन्ना ही भेट जाली तेन्ना ह्या मिटिंगेन ह्या कळसा बंडुरा डॅम जो आसा हेका मान्यताय दिवची, हेका क्लियरन्स दिवचो अशी मागणी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कडेन केली अशी माहिती आमकां मेळटा। आता हो कळसा बंडुरा प्रकल्प हो प्रकल्प गाजलेलो आसा, हो विशय गाजलेलो हो सगळ्यांकूच खबर आसा। एका वाटेन म्हादयचे पाणी उदक डायवर्ट करपाचो प्रयत्नान कर्नाटक आसा आणि ह्या खातीर प्रवाहन जॉयंट इन्स्पेक्शन दवरलेले आसात जे जावन आसात 4 जुलयच्यान 4, 5, 6 आणि 7 असे 4 दीस हे इन्स्पेक्शन चलतले। हेतून तिनूय राज्यांचे जे प्रतिनिधी आहात ते आणि प्रवाहाची टीम मेळून हे इन्स्पेक्शन करतले। एका सायडीन हे शेड्यूल ठरयला, इन्स्पेक्शन ठरयला आणि दुसऱ्या वाटेन वचोन कळसा बंडुरा डॅम प्रोजेक्टाक मान्यताय मागल्या। हो जो दुटप्पी वागणे जे आसा कर्नाटक गव्हर्नमेंटाचे हे वागणे कितें आनी हाचो कितें परिणाम जावंक शकता हो विचार करपाचो गरज आसा। हेचेर सरकार उतर दितलेच आनी हेचेर असलेली आनी अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येतलेच। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।